भाजपान दिवचले उमेदवारी राजेश पाटणेकराक दिवपाचें निश्चित केलां। तशेंच सरकारान येतकर राजेश पाटणेकार मंत्रिमंडळात आसतले म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। आरडी एक्सको खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकर। आज आम्ही मुद्दाम हांव आनी मुख्यमंत्री दोगूय आज ह्या मतदारसंघान आयल्या। गेले 2-3 दीस वेगवेगळे चर्चा ह्या मतदारसंघा भितर जाताल्यो आनी ताका लागून आज आमी सगळे आमचे जे प्रमुख कार्यकर्ते काल तांच्यांनी एक मंडळान बैठक केली आनी आज हांव आनी मुख्यमंत्री हांगासले आमचे नगरसेवक नगराध्यक्ष आनी कांय पार्टीचे प्रमुख पदाधिकारी सगळ्यांक आमी व्हेरी शॉर्ट टायमान आपोवपाक शकले ना, पण सगळे हांगा आसात आनी आमी एक सगळ्यांचें जाणून घेतलें आनी गोंय भरले 34 मतदारसंघा भितर काल आमचे उमेदवारी जाहीर जाल्ल्यो आसा। ह्या मतदारसंघाची उमेदवारी जी आसा आज सांज पर्यंत जाहीर जातली, पण तरी पण आमचे राजेश बाब पाटणेकर हे सगळ्यांचें मत आशिल्लें की राजेशान परत निवडणुकीक वचूं जाय आनी सगळ्यांच्या एकमताक तांच्यांनी मान दिलो आनी तांच्यांनी आतां आपण एक्सेप्टूय केल्लें आसा की आपण रेडी आसा म्हणून। आनी ताका लागून आज आमी सगळे हांगा जमल्यात आनी आमचे मुख्यमंत्री उलयतले। हांगाल्यान आमी डायरेक्ट तांच्या प्रचाराची सुरवात करपाक शांतादुर्गा देवळांनी वचपाचे आसात। शॉर्ट टायमाच्या भितर आमी आमच्या कार्यकर्त्यां कडेन डिस्कस केलें आनी खूब दीस म्हणजे आमकां बिचोलेंतलो उमेदवार कोण हाजेर थोडोसो बिचोलकारांकूय प्रश्न पडलेलो आनी ताजेरूय उलट सुलट चर्चा ज्यो सुरू आशिल्ल्यो ताजेर पूर्णविराम दिवन आमी बिचोलेंत बाब राजेश पाटणेकर हांच्यांनी लोक आग्रहोत्सव आनी पार्टीचे आग्रहोत्सव उबे रावपाचें निश्चितच केला। आज किंवा फाल्यां पर्यंत तांची उमेदवारी ही दिल्लींतल्यान डिक्लेअर जातली, पण ऑफिशियली आमी आमचो उमेदवार म्हणून हांगासल्यान बाब राजेश पाटणेकर यांचें एकमेव नांव दिल्लींतल्यान पार्टी कडेन धाडटा। दिल्लींत पार्टी कडल्यान ताचे फाल्यांच्या भितर ताची उमेदवारी दिल्लींतल्यान डिक्लेअर जातली। इतकेंच न्हय तर बिचोले कार्यकर्त्यांच्या आग्रहोत्सव म्हणजे राजेश पाटणेकर फक्त आमदारच न्हय तर फुडल्या सरकारात राजेश पाटणेकर हे मंत्री सुद्दां आसतले ही निश्चितच आसा। ही बिचोलकारांक खूब व्हडली आसा आनी आमकां खास करून जे दिवचल मतदारसंघात फाटले फावटी भारतीय जनता पार्टीक पुराय तिनूय मतदारसंघांतल्यान बहुमत मेळयलें आनी हेय फावटी परत एकदां आमी दिवचल तालुक्यांतल्या आनी दिवचल मतदारसंघांतल्या सगळ्या लोकांच्या विश्वासाचेर म्हाका खबर आसा की राजेश पाटणेकरांचो ज्या पद्दतीचो स्वभाव आसा, ज्या पद्दतीचो लोकसंपर्क आसा आनी त्याच लोकसंपर्कात परत एकदा बाब राजेश पाटणेकर हे बहुमतात बिचोली मतदारसंघांतल्यान निवडून येतले हाजी हांव आशा व्यक्त करता। हांवें म्हणजे आरोग्या खातीर आनी काही कारणामुळे हांवें डिक्लेअर केल्लें की हांव ह्या फावटी उबो रावचो ना म्हणून, पक्षाक खंय तरी दुसरे उमेदवार नवीन चेहरो सोदचो म्हणून अशें आसा। पण खंय तरी अडचणी येवपाक लागल्यो आनी सदींच दिवचल हो भाजपाचो बाले किल्लो हो प्रत्येकाक वळखता आनी त्या खातीर नवीन चेहरो येवचो खंय तरी म्हणजे दुसऱ्या संदी वचो एक प्रयत्न आसलो, पण काही कारणामुळे ते शक्य जालें ना। आनी राजेश पाटणेकर जाल्ल्यामुळे तुम्ही म्हटलेलें आसा पत्रकारांनी की बाबा विरोधकांनी मातशें हास्य जालें की आता आमी सहज मतदारसंघ जिखूं शकता। ह्या सगळ्यांक जर एक खंय तरी हे दितलो शह दितलो तर कार्यकर्त्याची इच्छा आसली की परत एकदा राजेश पाटणेकर हांवें उबे रावचें म्हणून आनी पक्ष मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बाकीचे सगळे प्रदेश समिती त्याप्रमाणे सगळे आमी दिवचलचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते यांच्या सगळ्यांच्या आग्रहामुळे परत एकदा पक्षा खंय तरी हांगा पक्ष कमी पडटली, पक्षाची जी ह्या इमेज जी आसा ती इमेज तशी उरची त्या सगळ्यांच्या आग्रहा खातीर परत एकदा ह्या पदाचो भाजपचो उमेदवार म्हणून हांवें निवडून लडोवपाची हांवें तयारी केल्या। ह्या सांगपाक म्हाका खूब आनंद दिसता आनी म्हाजे जो विश्वास मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष सगळी प्रदेश कमिटी आणि दिवसाचे सगळे मुख्य कार्यकर्ते यांच्यावर विश्वास दाखवला त्यामुळे त्यांचे मनपूर्वक आभार। तुम आगे बढ़ो।